आता हांव सद्या आसा पणजे आनी पणजे वॉकिंग ट्रॅक आसा न्हू ज्या ज्या जाग्यार वॉकिंग करपा ट्रॅक आसा त्या जाग्यार उबो आसा पणजे तुमी पळोवपाक शकतात ही जो एंटर जो आसा जो वॉकिंग ट्रॅकाचो आनी मागीर हिंगा मुखार एंटर जातना तुजें योगाचे सगळे तुजें स्टॅच्यू पळोवपाक शकता तूं ओके तशें करून जाय तुका योगाचे तुका स्टॅच्यू पळोवपाक मेळटले प्लस तुका मागीर सायडीच्यान मांडे रिवरीचे तुका अशें करून कॅसिनो बी सगळे जे बोट आसा त्यो पळोवपाक मेळटल्यो प्लस हे भाशेन तुका फिशींग जे करता न्हू तेय तुका फिशींग पळोवपाक मेळटलें आनीक हे सगळे रिवराचे भितर हे कॅसिनो बोट आसा त्यो बोटी चोवपाक मेळटा प्लस तुका इवनींग लायटींग स्टार्ट जाता बोटीक तेय तुका बरे भाशेन पळोवपाक मेळटा आनी हो जो आसा वॉकिंग ट्रॅक ओके आनी आतां हांव येयल्लो आसा हिंगा वॉकिंग करपाक पणजे ओके पणजे हो वॉकिंग ट्रॅक जो आसा सारको मांडोळी रिवर आसा चोय त्या जाग्यार आसा हो आनी सायडीच्यान सगळो बांदून घेतलेलो ऑलमोस्ट 6-7 किलोमिटर आसा तुज्यानी केन्नाच एनी टायम येवन हिंगा वॉकिंग करपाक एक्सरसायज करपाक सगळे भाशेन योगाचे तुमकां अशें करून दवरले आसा ओके स्टॅच्यू ओके आनी हिंगा पळय सायडीच्यान रॉक घालून सामकें बेस्ट हो ट्रॅक केल्लो आसा ऑलमोस्ट 7-10 किलोमिटर आसा हो तुमच्यांनी ह्या जाग्यार केन्नाच येवपा जाता एनी टायम आनीक तुमी जाय ती तुमच्यांनी प्रॅक्टीस करपा जाता आनीक फिटनेस तुमचें स्ट्रॉंग करपा जाता